बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळ भावन आणि बहिणीनो, मोंती सायबिणीच्या फेस्ताक तयाराय जावन आम्ही नव्यानं प्रारंभ करनस आसां. या नव्यानाच्या दिसांनी आम्ही प्रत्येक तरान आमच्या कुटुंबा खातीर मागोवंक आम्ही खुशी व्हरता. पयल्यान पयलें मोंती सायबिणीचें फेस्त पारंगीपेटे लागशाराच्या त्या मोंते मरियानो दोंगरार सुरू केल्लें. 1773 फादर जोकीम मिरांदा म्हणल्या याजकान हें फेस्त हांगासर आरंभ केल्लें. पयल्यान पयलें गोंयांत हें फेस्त आसलें, पूण कर्नाटकांत पारंगीपेटे गोंयांत हांगासर मोरयेचें आराधन तांणी चालू केलें. पारंगीपेटे गोव्यांत एका गुड्यार आसलें. कापुचीन फ्रादिनी त्या गोंयांत मोंते मरियानो वा मोरयेचो दोंगर म्हणून वलायलें. त्या वरवीं आराधनाक येवच्या सर क्रिस्ती भाव भयण्यांक कोपेलांतले बाळोक मोरयेक मोंते मरियानो सायबीन म्हणून तांणी आपयलें. काळ सरता मोंते मरियानो सायबीन मोंते मेरी सायबीन जावन उपरांत निमाणें मोंती सायबीन जाली. आज आख्ख्या संवसारांत मोंती सायबीन म्हणूनच ती प्रख्यात जाल्या. कथोलीक क्रिस्तांवांक एकमात्र रांदयेचें अलंकृताचें फेस्त म्हणून नांवाडलें जावन आसा. आमचे पुर्वज नव्या बेळ्याचें फेस्त जावन गणेश चतुर्थीक महत्व दिताले. पिडाशिडा अवघडां आनवारां विघ्नां तावन बाचावी जोडूंक ताची मजत सदांच मागोवन आसलें. आनी त्या खातीर गणपतीक रांदच्या कुडांत एकडे दवरून ताका नामाण करताले आनी कड्डाय जावन 9 दीस रांदवेचें जेवणच जेवताले. ह्या पळोवन आनी ह्या वरवीं बेजार जाल्ले हे कापुचीन याजक मोंते मरियानोंतले ह्या गोंयांतले गणेश चतुर्थी वेळारच मोरयेच्या जल्मा दिसाकचें फेस्त आचरण करूंक तांणी मजत घेतली. आनी मोंती सायबिणीचें फेस्त तांणी त्या दिसतावन आजून पर्यंत एक परजळीत जावन केलें. कड्डायन कुटुंबा फेस्ताचो मांड येवकोटेत कुटुंबा सांद्यांनी सांगाता बसून जेवचें. जाता तितलें विविध रितीची रांदय बेंजार केल्ली कणसी ही आपल्या जेवणांत घालून सांगाता बसून जेवची ही रिवाज आदींतावन आसली. तितलें मात्र न्हय, आमच्या कुटुंबाची ती खंयसर भायल्या गांवांत आसलीं या बोंबयेंत आसलीं, कुटुंबांतावन भायर आशिल्ल्यांक ही बेंजार केल्ली कणसी पोस्टाच्या काबारांत घालून तांकां थंयसर धाडून ती नवें जेवतालीं. आनी अशें हो कुटुंबाचो बांद, हो कुटुंबाचो येवकोट तो सदांच उरचे बरी आमच्या मलगड्यांनी एक रिवाज ही भोव बरी सड केल्ली जावन आसा. आनी त्या देखून आजून पर्यंत ह्या मोंती सायबिणीच्या फेस्ताचो महत्व हर एका कुटुंबांत तो एक बरो हर एकल्याच्या काळजांत तो रिगोवन गेला. आनी ह्या दुवारी मोंती सायबिणीची ससाय मागोवंक, मोंती सायबिणीचो मोग करूंक आनी तिका गौरव दिवंक, तिका नामान करूंक आनी तिचे दुवारी तिच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाची बेसावां दराळ तरान आमच्या हर एका कुटुंबाक मागोवन घेता आमी आनी मागोवनूच आसा. आनी ह्या वर्साय ह्या कोविड-19 आमी आसल्यार खंयसर आमकां एक संतोशान ह्या पिडे मारेकार पिडे द्वारी संतोशाचें जिवीत जिवंक ना जाल्यार ह्या सामुहीक तरान मिसांत भाग घेवन संभ्रम करूंक ना जाल्यार आमच्या आमच्या कुटुंबांनी मोंती सायबिणीचो मोग आनी मोंती सायबिणीची बेसांव आमी मागोवन आमचें कुटुंबाचें फेस्त येवकोटी तरान आध्यात्मीक रितीन संभ्रमूंक आमी
आयतें जावचें. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया आनी ताचे वयर थोडो नियाळ आमी आतां करया. सांत पावलान गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. पूण नेमलोलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्रियेतावन तो जल्मलो आनी नियमशास्त्राकाल आसल्ल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्राकाल तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडां गुलाम न्हय बगर पूत आनी पूत देखून देवाच्या कुशेन दायजाचो वारीसदारी तूं जालाय. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. क्रिस्ततें बोमोगाळ भावानो आनी भयणीनो, सर्ग आनी संवसार रचलेल्या देवाक कितेंय म्हूण गरज आसा गी? प्रितूम ताची, सगळेंच ताचें. तरी रक्षणेच्या चरित्रेंत 2000 वर्सां आदीं देवाक एक स्त्रियेची गरज पडली. आपल्या पुताक ह्या संवसारी धाडच्याक एका आवयची गरज पडली आनी ती स्त्री, ती आवय जावन आसा मोरी. आयच्या देवाच्या उतरांत सांत पावल मोरी म्हणलें नांव उल्लेख करिना, बगर तिका स्त्री म्हूण तो आपयता. स्त्रियेतावन तो जल्मलो म्हणटा. स्त्री म्हणलो हो शब्द आमी पयले फावटी पवित्र पुस्तकांत उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचता. देवान दादलो आनी स्त्री जावन तांकां रचली म्हणून. ईव इज द फर्स्ट वुमन अँड मेरी इज द बेस्ट वुमन. एव संवसारांतली पयली स्त्री तर मोरी बरी स्त्री जावन आसा. सिन केम फ्रॉम द फर्स्ट वुमन, सन केम फ्रॉम द बेस्ट वुमन. एवे तावन ह्या संवसाराक पातक आयलें, पूण मोरये तावन पातकांचो रक्षक देवाचो पूत जेजू जल्मलो. एवेन देवाच्या कुशेक अविधेय जावन ती चल्ली, पूण मोरी देवाच्या कुशेक विधेय जावन चल्ली. एवेन आदांक पाड करूंक प्रेरण दिलें, आडवरलेलें फळ खावंक प्रेरण दिलें, तर मोरयेन जेजूक बरें करूंक प्रेरण दिलें. काना शहरांत लग्ना माटवांत आजाप करूंक प्रेरण दिलें. मोरी ह्या स्त्रिये विशीं एलिझाबेथ भोव अपुर्बायेची उतरां उद्गारता. स्त्रियां भितर तूं सदैव म्हणून ती तिका आपयता. निजाकी मोरी स्त्रियां भितर सदैव, कित्याक पापा विणती जल्मली, पापा विणती जियेली. देवाची माता ती जाली, आवय तरी आंकवार उरली. खुर्सा मोरना पर्यंत ती बागी जाली. कुडी आत्मे समेत सर्गार गेली. सर्गा संवसाराची राणी जाली आनी आमा पातकी भुरग्यांची आवय ती जाली. ही सदैव स्त्री आमची आवय मात्र न्हय, बगर आमची आदर्श जावन आसा. तर तिचे लागीं आमी मागया, कोण ना माये तुजे बरी, कर आमकां जेजू परी. आमेन. आतां मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी आमच्या सर गरजां खातीर देवाच्या पांयां तळी, आमच्या काळजांत आशिल्लीं, आमच्या मोतींत आशिल्लीं हर एकी प्रार्थना थंयसर आमी आतां उबारुया. भोव मोगाळा बापा, पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या पापा साहेबांक, बिस्पांक, यासकांक, धार्मीक तशें लायक मुखेल्यांक तांचे जबाबदार एकीनपणान करूंक, क्रिस्ती मोला पवित्र सभेंत रास करूंक जबाबदारेन पेसाडेशें कर म्हूण मागता. आमची जबाब मोंती सायबिनी द्वारे आयक आमचे प्रार्थन येसुमिया. मोंती सायबिनी द्वारे आयक आमचे प्रार्थन येसुमिया. मोती सायबिनीच्या नोवेना
फुलां अर्पूंच्या सर भुरग्यांनी प्रायन वाडून येतना फुलां बरी शेगुणांनी फुलोंक तांकां कुरपे देण्यांनी नेटय म्हूण मागता. मोंती सायबिने द्वारे आयक आमचे प्रार्थन येसुमिया. क्रिस्ती शिक्षण जोडच्या सर भुरग्यांक शिकपान जैत आमच्या युवा जाणांक बरो फुडार परगांवांत आसल्ल्यांक तांच्या वावरांत तृप्ती आनी पिडेस्तांक बरी भलायकी दी म्हूण मागता. मोंती सायबिने द्वारे आयक आमचे प्रार्थन येसुमिया. समाजाच्या बरेपणा आणि लोकांच्या सर्वतोमुख अभिवृद्धी पासून वावूरच्या सर्व राजकीय मुखेल्यांनी तांकां दिल्ली जबाबदारी निस्वार्थपणी पाळून एक आदर्श समाज रुपीत करूंक तांकां तुजे बळादी खातीर कर म्हूण मागता. मोंती सायबिने द्वारे आयक आमचे प्रार्थन येसुमिया. आमच्या वडिलांक संवसाराच्या बुलवणेतावन राख. आमच्या आवय बापायंक कुटुंब जिविताची बुन्याद बावर्त शिकोवन लौकीक सोवे बावर्तान तीर जावं तुज्या उदार देण्यांनी बर म्हूण मागता. मोंती सायबिने द्वारे आयक आमचे प्रार्थन येसुमिया. कुटुंबाचें फेस्त आचरण करूंक तयार करच्या ह्या दिसांनी आमच्या कुटुंबांनी भावार्थ मोग आनी सेवाचो स्पिरीट फुलोवन स्त्रियांक आनी चलयांक फोव तो गौरव आनी मान मेळो म्हूण मागता. मोंती सायबिने द्वारे आयक आमचे प्रार्थन येसुमिया. भोव दयाळ आनी भोव मोगाळा बापा, तूं जावन आसाय आमचो देव, आमी जावन आसा तुजी रचना. तुवें आमकां हें जिविताचें देणें दिल्ल्याक तुमकां आमी अर्गां दिता आसतना मोरये मायेक आमची आवय जावन तुवें दिल्ल्याक आनी हें एक वर्तें भाग आमकां तुवें दिल्ल्याक तुजो आमी उपकार बावडटाव. सर्वांच्या नांवी, सर लोकांच्या नांवी, भावडतांच्या नांवी, आमच्या देशाच्या खातीर हर एकल्याच्या इराद्या खातीर आमी थोडी प्रार्थना मोंती सायबिने द्वारे तिच्या पुता जेजू क्रिस्ता मोरिफात देवाच्या पांयांतळी आमी बेठयल्यांत आनी ताचेर तुजो दाराळ आशिर्वाद घाल देवा. तें आमकां फावो त्या वेळार तें फावो कर आनी अशें आमचें जिवीत एक नंदन बरें जिवीत जावं दी. हें आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मोरिफात. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. हे मोंती सायबिने देवाचे खतबिन रान्ये तुका आमच्या घराची आवय म्हणून विसून काडटा. भोव मोगाळी मोंती सायबिने पिड्यांतले गडगड्या जगनल्यांतले उज्यांतले वाऱ्या वादळांतले झुजाच्या अवघडांतले
आनी आमच्या दुस्मनाच्या हातांतले आमचे कुटुंब राख. आमच्या कुटुंबांत जियेतेल्यांचो भद्र आसरो तूं जा. भायर भितर वेताना आमची मेटां तूं सदांच सांबाळ. आकस्मीक आनी तयार नातिल्ल्या मरणांतले आमकां तूं राख. पातकांतले आनी सर्व विघ्न आनवरांतले पिडे शिडेंतले आमकां पयस दवर. आमी समेस्तांनी पातयेनेन बावडटांत बरवशांत आनी तिरासनेन ससनाचें सूख भोगूंक आमकां पावशें कर म्हूण आमी मागतांव. आमेन. नमन मंडळी काकुलची माई नमन आमच्या जिवा अमृतानी भरोशा तुका आमी उलो मरता. आमी परदेशी वेगवेगळी बळका या दुखाच्या कोणांत आसता. आस्कार उस्कार सोड आमी तुका अर्दान करता. तर तूं आमचे शिकाई हे तुजे काकुळीचे दोळे आमचे वयर परती आनी या परदेशा उपरांत तुजे खुशीचे सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय. ए दयाळी ए मोगाळी ए दुलोबी आमकारी मरिये. भगवंत मरिये देवाचे माये आम बसत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पोवचूंच्या खातीर. नमान बरे कृपेन बदलले सुमिजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे खुशीचे जेजू. भगवंत मरिये देवाचे माये आम बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आता आनी सदां सर्वता. आमेन. मोगाळ पुत्रा सोवय ओंकार मरिये आशीर्वाद देव आमकां. भगवंत क्रिस्ताचे कृपेन देवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सरकार